नमस्कार आणि योगकार. तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोयचो चॅनल. भारतीय जनता पार्टीचे फटींग हिंदुत्व आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता. हे दोन तोणाचे सरकार जे हिंदुत्वाक राखपाचें उलयता, कितें हिंदू धर्म राखपाचें उलयता, आनी आयज जे राष्ट्रवादीचो वोट हेंच्यांनी कापून उडयलेलो आसा. फाटल्यान आतां देवूळ मोडपाक सोदता खापरेश्वराचें. कितें हेंचें हिंदुत्व खंय गेलें तें आमकां खबर ना. पयर मडगांवां बजरंग दलाचे कितलेशे कार्यकर्ते उदय भेंब्रेच्या घरा कडेन गेले आनी हिंदू धर्माचें उलयताले. हिंदू धर्मा बद्दल तूं कांयच उलयना मरे म्हणून. मागीर आयज जेन्ना हिंदू धर्माच्या देवांची देवळां मोडटात तेन्ना ह्या आनी उपस्थित रावा मरे हांगासर. तेन्ना आयज तुमी खंय गेले? आयज धर्म खंय गेलो? आयज भारतीय जनता पार्टीन हो धर्म आपल्या पॉलिटिक्सा खातीर यूज केला, वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर यूज केल्लो आसा. आयज हो प्रमोद सावंत जो आसा हो धर्माच्या नांवाचेर आयज गोंय काबार करपाक सोदता. आयज अक्षरशः जर हिंदू धर्म जर कोणी काबार केला, कितें तो काँग्रेसीन करूंक ना, आम आदमी पार्टीन करूंक ना, टीएमसीन करूंक ना, गोवा फॉरवर्डान करूंक ना, एमजीन करूंक ना, कोणी आयज केला तर भारतीय जनता पार्टीन केला. आयज जे हिंदू धर्माचे खबरी उलयता, देवळांचे जिर्णोद्धाराचे खबरी उलयता, 20 कोटी 30 कोटी सँक्शन केलेले खबरी उलयता. हे पळय हे 20 कोटी आनी 30 कोटी हे देवळां मोडपाचे खबरी उलयता. हे देवळां मोडपाचे खबरी उलयता. आयज प्रमोद सावंत गोंयचे घट्टाण आनी निसाणटाण करता. हे तुमी स्वता पळोवपाक शकता. आयज ट्रान्सलोकेट केल्ली झाडां कितली वाचली रे, कितली वाचली. कोटाक खोटी म्हायती दिवन तुमी आयज ही ऑर्डर हाडले. कितें ट्रान्सलोकेशनाची कितली झाडां वाचली ती सांगोवपाचें आनी हे ट्रान्सलोकेट येद्या मोठे झाड करतले. कितें रे खंय बरें भोगतले रे तुमी? आमी राती होम घातला आनी त्या होमान 40 लिंबू घातले. 40 लिंबू. कितें रे आसा देव सत्याचो न्हू तो सोक्ष मोक्षाला येतलो. पूण हें आयज जें घडलां तें चुकीचें घडलां. आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हिंदूंच्या देवांचेर येयल्या ती आयज. खंय कपेलाचो खुरीस मोडलो कोणाक विचारी नासता आनी रातची कामां करतात. खरें बापायच्या कास्ताच्या दिसाची कामां करा मरे. दिसाची कामां करा. कितें आयज महाराष्ट्रान डेव्हलपमेंट जालें, कितली देवळां मोडली महाराष्ट्रान डेव्हलपमेंटाक. कर्नाटकान कितली मोडली रे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. आयज जेन्ना आमी बेळगांव सिटीन वयता थंयसर एक हनुमान मंदीर आसा, त्या रस्त्याच्या मदीं आसा. कितें ताका वळट दिवन तेंच्यांनी सायडीकसून रोड काडलेलो आसा. आनी आयज हे हांगासर आमची हिंदूंची देवळां मोडटा. हे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार. हे भारतीय जनता पार्टी सरकार जेका तुम्ही सगळ्यांनी मेजॉरिटीन हाडलेले निवडून आनी हे काँग्रेसीतले आशेखोर लाचार लोक त्यांच्या बरोबर गेले आनी आयज सुद्धा त्यांच्या वांगडा थंयसर रावले आनी मजा पळयता आमच्या धर्माची. आयज खऱ्या अर्थान धर्माची जर कोणी विटंबना केल्या जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन केल्या. आनी आयज धर्म काबार जावपाक प्रमोद सावंत जबाबदार आसा, भारतीय जनता पार्टी जबाबदार आसा. आयज पर्वरीच्या वडाच्या झाडाची परिस्थिती, खापरेश्वराच्या देवळाची परिस्थिती तुम्ही पळोवपाक शकता. धर्म हांगासर काबार जालो. धर्म भारतीय जनता पार्टीन काबार केलो. आनी जे अंध भक्त त्यांच्या बरोबर नाचतात, धर्म वाचोवपाक अंध भक्त जावं नाका, देश भक्त जाया. कितें रे बारीकशा शिल्लक कारणां वयल्यान आंदोलनां करपाक येता मरे. बारीकशे इशूचेर तुमी व्हडले मोर्चा काडटात मरे. जेन्ना आयज जेन्ना देव खापरेश्वराचे देवूळ मोडटा तेन्ना खंय आहा रे तुमी? खंय आसा रे? आमकां कमेंट मारता एक्टिविस्ट खंय गेले म्हणून. एक्टिविस्ट रात दीस न्हिदले मरे. तुमच्या खातीर गोंया काबार जाले मरे. म्हटल्यार तुमी आयज जेन्ना खापरेश्वराचे देवूळ मोडटा तेन्ना तुमी हांगासर ना. कितें आनी येवचें ना. फाल्यां सकाळीं बोडगेश्वराचें मोडटले तेन्नाय तुमी येवचे ना. परवाच्या दूधसागराचें मोडटले तेन्नाय येवचे ना. दॅट मिन्स जेन्ना आमची देवळां मोडटले तुमी वग्गी घरान रावन मजा पळयतले. पळया मजात पळया. कितें रे जावं न्ही घट्टण आनी निसाणटाण. आमी उलोवन थकले. आमचे कडेन जे परीन जाताले आमी केले. आमी दिल्ली गेले, नितीन गडकरीक मेळ्ळे. नितीन गडकरीन सुद्दां आमचे कडेन फटींगपणां उलयल्या. हो जो भाऊ श्रीपाद नायक जेका 6 फावटी निवडून हाडलो भंडारी समाज म्हणून आयज श्रीपाद भाऊ आमच्या फाटल्यान उबो ना. आयज हांगासर आयज श्रीपाद भाऊ नॉर्थ गोवा MP तुझे कर्तव्य आसलेले ह्या झाडा फाटल्यान उबो रावपाक, हे झाड वाचोवपाक. तुज्या एक शब्दाचेर तूं अमित शाह नरेंद्र मोदीक मेळलो हे झाड वाचतले आसले. अरे जो अमित शाह म्हादई कर्नाटकाक दिवपाक शकता तो एक बारीकशा हे झाड वाचोवपाक शकना. हे बारीकशा झाड वाचोवपाक शकना. शी आनी तूं रे तुमचे सरकार चलोवंक पावनाका. तुमचे घट्टण आनी निसाणटाण जो आसा सत्याचो वंश सुद्दां तुमचो काबार करूं. तुम्ही जशे झाडांचे वंश काबार करपाक उठले तसो वंश तुमचो काबार जातलो. कुळक्ष जातलो मेरेनू, कुळक्ष जातलो तुमचो. कितें रे आयज पर्यावरणाचो तांडव करून सोडला डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. हे डेव्हलपमेंट बायेच्या गव्हाचें डेव्हलपमेंट, हे बायेच्या गव्हाचें डेव्हलपमेंट तुमच्या. कितें रे आवय बापायन जल्माक घातल्या काय कुणी घातल्या रे तुमकां? आवय बापायन जल्माक घातल्या काय कुणी घातल्या? मेरेनू पर्यावरणाची दया ना मात सुद्दां. मोपा एअरपोर्ट हाडलो, कितलीशी हजार लाख झाडां मारली थंयसर. आयज वयता थंयसर झाडां मारता. कोलवाळे ते आंबे काय बरें सौंदर्य दिसता, त्या आंब्यांचेर पाड घातली. कशें तुमचेर पाड पडटले, कशें तुमी सत्ता भोगतले तें कळना. आमी आमचे कडेन जाता तें केलें. सगळ्या परीन आमी प्रयत्न केलो. तुमकां कोणाकूच रायट ना एक्टिविस्टांक वोट दाखोवपाक.
तुमकां जर बोट दाखोवपाचें जाल्यार परवरीच्या लोकांक बोट दाखया. आयज परवरीचो लोक हांगासर उबो जावलो, भोवसंख्येन उबो जावलो. आमी हांगा पुलिसां कडेन आर्ग्युमेंट करचे ना, दादागिरी करचे ना, कांयच करचे ना. कित्याक न्हिदलेल्या लोकांक खातीर आमी झगडोंक शकना. न्हिदलेले जे लोक सुस्त न्हिदल्यात, सुशेगाद न्हिदा, हातरून घेया, गोटी घेया, बायलेक सायडीक घेया, सुशेगाद न्हिदा आनी बरे झेमे काडा सारके. आनी तेन्ना उठा जेन्ना सगळे काबार जाल्लेले आसतले. देव बरें करूं. Please subscribe to my channel.